देवाचें उतर ह्या नियाळ मालांत सगल्यांक तुमकां मायमोगाचो येवकार. गुलामपणांत आसलोली इस्रायल पोरजा सुटकेक आशेताली. इस्रायल पोरजेक नव्यान एकठांयतलो म्हूण देव जेरेमियास प्रवादिया उद्देशी पोरजेक वरवासो दिता. जेजू कानानाचे ओस्तोरीचो भावार्थ पळोवन तिच्या धुवेक बरी कोत्ता. मनशाक कशी आमकां जायते वायट प्रसंग आनी दूख आसताच. जायते फावटी असल्या वेळार आमी निराशी जाता. निराशी जाल्लोली त्या वेळार इस्रायल पोरजेक देवाचो उगडास आयलो. आपल्या संकुचित परिस्थितींत कानान हाची विदेशी ओस्तोरी निराशी जाली ना. तिणें जेजूचेर खोर भावार्थ दवरलो आनी तिचें मागणें जेजून आयकलें. खोर भावार्थान देवाक उलो मारलो जाल्यार देव आमच्याय आदाराक पावतलोच. म्हणटूच आमी मागणें कोत्ता तेन्ना आमचो भावार्थ अखंड आसूंक आनी मागणें खऱ्यान केल्लें जावंक एकदमूच गरजेचें. दुसरें म्हणल्यार देव कोणाच्याच भावार्थान आनी खऱ्यान केल्लें मागणें मानून घेता. एका अक्रिस्ती मनशा पासून केल्लें मागणें देवाक पावता, कित्याक आपल्या मोगांत तो कोणाक भायर रायना. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवन म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.